जो विषय आशिल्लो जो त्या उमेदवारान जो विषय काडिल्लो तो विषय आशिल्लो डबल जी ड्युअल सिटीजनशीप आसा त्या विशयाच्या कनेक्शनान तो विषय आशिल्लो. कॉन्स्टिट्यूशन जी उतरां हांगा थंय खंय जाल्या आसूंक शकता, पण जो विषय आशिल्लो हो की 1961 गोंय स्वतंत्र जालें, भारत 1947 स्वतंत्र जाल्लो आणि 1965 एक वेगळ्या कायद्या अंतर्गत भारत देशाचे जे कायदे आशिल्ले ते गोंयाक लागू केले गेले. तेन्ना प्रश्न हो आसा की ज्या प्रमाणे गोंय वेगळो प्रदेश कसो आशिल्लो तो आज भारत देशाचो अविभाज्य घटक आसा हे कोणाकच तातूंत भितर डावट ना, कोणाकच कॉन्स्टिट्यूशना बद्दल डावट ना. पण जो पंतप्रधान वचून राजस्थानान एक स्पीच दिता आणि भारता भितर जे वेगवेगळे नागरीक आसा, हिंदू मुस्लिम आसा, तांकां सेपरेशना बद्दल उलयता ते कॉन्स्टिट्यूशना बद्दल कितें कोणाक ज्ञान दितले. भारत म्हणटा ते सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटीक रिपब्लीक, सेक्युलरिझम म्हणटा ते भारतीय जनता पार्टीन डिस्ट्रॉय करून उडयला. तेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय करपाचो जो ज्ञान आसा ते म्हाका दिसता पंतप्रधानान किंवा खंयच्याच भाजपाच्या मंत्र्यांक किंवा आमदारांक लोकांक दिवचे न्ही, कारण कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय करपाचो जो घाट घातला तो भारतीय जनता पार्टीनच घातला.